राज्यात सध्या जे चल्ला ते सोसपाचे ना। गोयात कायदो आणि सुव्यवस्था सामकी इबाडिल्ल्यान लोकांनी तिडक उक्तायला। गोयात फाटोफाट खुनाच्यो घडणुको मुखार येत आशिल्ल्यान सरकाराच्या भूमिकेचेर आता लोकांक प्रस्न निर्माण जाला। वर्सोवाडो मोर्जे वाठारात उमाकांत खोत हांच्या खून प्रकरणात बंगळुरूचो लोकेश पुत्तस्वामी, झारखंडचो रोहित कुमार प्रजापती आणि तामिळनाडूचो विजी सुपन या दुबावितांक अटक केला, जाल्यार एकल्याचो सोद अजून चालू आसा। 24 वरां जावन गेली, एका गावात खून जालो आणि खाते एक सुद्धा FIR नोंद करिनात। हे गृह खाते करता तरी कितें? या प्रकरणात गंभीरताय कोणे दाखोवप? मांद्रे पुलीस स्टेशन गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक उबारला काय गुन्हा वाडोवपाक? तिडकिल्ल्या विरोधी फुडाऱ्यांचो मुदयेर ठीक असो प्रस्न। मजगती ह्या वाडट्या खून प्रकरणाक लागून गोंयांत आता गोंयकारांक खऱ्यांनीच भिवपाची गरज आसा अशें म्हणत लोकांनी भंय उक्तायला। 24 वरां जावन वयता, एक गांवांत मर्डर जाता आणि अजून पर्यंत डिपार्टमेंट एक सुद्धा एक्यूज सोडून घाल सादी FIR रजिस्टर करना। म्हणजे गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कितें जाल्लेली हा परिस्थिती आणि होम डिपार्टमेंट कशा प्रकारे कार्य करता हेचे म्हणटात हे ज्वलंत उदाहरण। आता म्हाका सांग, ह्या मॅटरीन सिरियसनस कोणी दाखवप? आता म्हाका दिसता रिसंटली आता हें मेळटा की तेचेर FIR रजिस्टर केला, पण कोण तो कल्प्रीट किंवा कोण हो अजून कळना। पण आमचें दुर्दैव अशें की मांद्रे पुलीस स्टेशन जावन आतां हें सतत ना म्हटल्यार चवथी मर्डर ही, आणि दर वेळाचेर आमी ज्यो म्हटल्यार मर्डर आयकता पळय की तेचे इन्व्हेस्टिगेशनाचो पार्ट फुडें खंय वयता हो कळना आमकां। जेन्ना चवथी म्हणटा तेन्ना ही कालची हांव म्हणटा। सो इतकी निष्क्रियता, म्हणजे एखादें आमकां याद जाता की असेंब्लींतल्या आमदाराक सुद्दां जर जाय जाल्यार तेका रातच्या 12 सुद्दां, विरोधी आमदार जर आसा जाल्यार तेका रातच्या 12 सुद्दां उखलून तेका गजाआड करतात, तेका बिहायंड द बार्स घालतात। आणि हांगासर मर्डर जाल्या, आणि मर्डर जावन सुद्दां अजून अशें पयलें जाल्यार अशें दिसना हांगासर की म्हणजे ओवरऑल म्हणजे पुलीस स्टेशनाची सुद्दां हालचाल पळयली, मर्डर ही म्हणजे मोठी तशी दुर्घटना। आणि हे ट्रेंड कसो पडत चालला गोंयांत। आज हो दुसरो दीस, काल एक मर्डर जाली मोर्जे आणि ताचो दुसरो दीस आज मोठे संख्येन मोर्जेचे लोक हांगा जमले आणि तांच्यांनी प्रेशरायज करून खंय तरी ही केसीचे फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन जे आसा ते FIR रजिस्टर करपाचो आतां पुलीस धांवपळ करता। एक दीस जावन वचून सुद्दां हे केसीक, आणि ही मर्डर केस आणि ही FIR जायना। FIR इज अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हो रिपोर्ट ताबडतोब करप आसता, आनी खास करून जेन्ना एक मर्डर सारकेले केस जाता आनी ताका टाळाटाळ पुलीस डिपार्टमेंट करता, एक केदो अन्याय ह्या फॅमिलीचेर। पयलो तांचो मनीस गेला घरांतलो आनी ताचेर सादी ताका जस्टीस मेळपा खातीर ताका जर वळवळचें पडटा जर पुलीस स्टेशन, ताची नाती गोती सगळी जमा करून लोकांक हाडून FIR रजिस्टर करप, जाल्यार वॉट इज द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी? आमी खंय पावल्या? तुमकां सांगपा म्हणजे हे पुलीस स्टेशन स्टार्ट जावन आतां वर्स जावन गेले। आमचे कडेन फूल फ्लॅज पेडणे पुलीस स्टेशन आशिल्लें। तुम्ही हे पुलीस स्टेशन हाडपा फाटलो म्हाका दिसता उद्देश की क्रायम कंट्रोल जावची, लॉ अँड ऑर्डर जावची। पण आज पळयत जाल्यार हे पुलीस स्टेशन आयल्या बरोबर इन लास्ट 6 to 7 months द क्रायम हॅज इन्क्रीज इन डबल फोल्ड। 4 मर्डरी जाले ह्या 6 म्हयन्यांनी, 4 मर्डरी, डे लायट मर्डर्स। बाउन्सर येतात मारतात, हे बाउन्सर कल्चरूय हांगा हे मांद्रे जाला। टोटल लॉ अँड ऑर्डर सपशेल फेल जाल्ली आसा, आणि बींग चीफ मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, ताणी ही पूर्ण जबाबदारी घेवप। ताका थोडी तरी जर लज्जा जर आसा, लज आसा, जाल्यार ताणी ताबडतोब रिजायन जावपा जाय आयच्या घडीक। ही आमची सगळ्यांची मागणी आसा। आमकां FIR कॉपी मेळिल्ली आहा आणि हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा ह्या गांवांतल्याचेर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।